कष्टाच्या बसावरील आमच्यानी सगळ्या संसार जीवापुरकर त्यापरी कष्टाच्या बसावरील आमच्यानी सगळ्या संसार जीवापुरकर त्यापरी कष्टाच्या बसावरील आमच्यानी सगळ्या संसार जीवापुरकर 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 दादवाय वगैरे देवाय वगैरे
देवा तुझे सजी कुसान पुनीमा वोट तो लागी गायन मुझे तुका तुझे सच्ची देवा तुझे सच्ची देवा तुझे सच्ची Poina teriasta Ishivashe Suryo teri devta Moche Sopnatus komaka Tujhe sachi deva Tujhe sachi deva Tujhe sachi
दुःखांतामी पडल्या मोगाळ भावाका दिवस मागता काकुळत कर मोन सोम्या प्रार्था काकुळत कर तूं ताजी
काकुळतीच्या मोगादऱ्या काकुळताकै नीतिदारा तैं भोक्षील आत्म्याक्ताच्या परातावास आमीन. काकुळतीच्या मोगादऱ्या काकुळताकै नीतिदारा तैं भोक्षील आत्म्याक्ताच्या परातावास आमीन.
संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका
तुझे नवलिक्या नाम आमच्या बहिणी देवानं या जिवितान जन्मामारी पाहते जीवित या सांस्कृतिक जीवित पावत नाही तिचे जीवित आमकां मोगाचें तिचे जिवितांतली जायते बरेपण तिच्या कुटुंबाक तिरकेचे एक सामाजीक जाला आज तिचे नीती फुडावन आसतना तो मोग तिचे बरेपण वगैरे आमकां दूर पडटा तें आमचो भावार्थ आमकां सांगता आमी मेल्यार आमी जिरता जिविता मारिफात मरणा मारिफात आमी नवे जिविताक करता म्हणून आमची भयण राजपिताची बायक वगैरे आसता सुम्याचेर आमचो विस्वास सुम्याचो भुरगो मारया ताणें तुमला कश्ट तरेन येया भगवान तरेन येया आमी तुमकां विश्वास करो सुम्याची उतरां गावया आमी आनी आमचो भावाचो Costa Piranoia, Vazarma Piranoia, Vitoro
Paci crădi, ăsta tirano ea, văzan bocterano ea, titolo viceva lunga, ăsta tirano ea, văzan bocterano ea, titolo प्राप्तिया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व गजराणी सस्मत देवा आम्ही तुका सर्वटून प्रार्थिता तुझ्या साखरणी विधी तत्वात्मा या संवसारात तुझे सजीव में प्रमाणे तिका उजवाड असो आणि शांती समाधान करता लोकांवर कर मरणाची दारात ती सुरक्षित उतरून बसो आणि भक्तांच्या निवासात आणि अब्राहमात आणि त्याच्या संततेक वाचलेल्या पवित्र कसान ती आसूं ज्यात म्या कसलेच न जायना सांग पगार वरतो तो पुनर्जीवनपणाचो आणि इनाम दिवचो दिसू देताना तिका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर तिच्या अपराध आणि पातकां बघून ती तुझे सगळे अमर जिवीत आणि शाश्वत जिवीत करून ख्रिस्त आमच्या सुन्यावरती प्रार्थया तुझ्या बापाने सर्वजणांच्या देवा तो शास्त्रीक मोगान आमचे जतन करताय आणि मरणाचो काळो इकवाडान बदलताय दुकान सुसऱ्या तऱ्या तुझ्या साखरांचे दयाळ दिसता म्हणून आम्ही कालच्या प्रार्थना सर्वेश्वरा जातून आमचो आसरा आणि भरोसो या दुखाच्या आणि कळपा वेळा प्रथम तुझ्या मुखमळी बुधवाराक आणि शांतीक आमचो उबार तुझ्या पुतान आमच्या सुम्यान आपण मरोवन आमच्या मनाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे तशी जावाची करत आणि विराची जिवीत उपरांत आमच्या दोळ्यांचे आमच्या बाब आनी आमच्या सुम्या वरवीं तुझे धीर भर बसता
ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಬೇಡ
Mama
रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप. एलिया आरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट संपून गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हे पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजा प्रास बरो न्हय. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर बाजरली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदान पडयलें. ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें, उठ आनी खा, ना तर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. ह्या काणाचे घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो. देवाचे उतर हें. मोजा वोंटांचेर आसा. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्या वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता. तळ्या आमी ताचे नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टांवरांतले ताणें म्हाका निवारलो. तांची मुखां मुलाल जेनके दीस बावाना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्यान वरा कांतांतलो ताका निवारलो. सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक
बरयल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्रत्मेचे मन तुमी दुखी नाकात, कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची मुणकळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हांकारी उलोवणे, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळे तुमी पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन आनी कणवाळायेन चला. क्रिस्त ते देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बक्षिया. तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावन प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्ले सुहासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो, तशेंच तुमी मोगान जियेया. देवाचे उतार हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. आपण सर्गीन तावन देवलेलो उंडो म्हणून जेजून सांगले देखून जो देव जेजूक परपुरूंक लागले. ते म्हणाले, हो जुजेचो पूत जेजू न्हयवे, हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखना काय कितें? तर आपण सर्गीन तावन देवून आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यार कशें? जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले खरीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवांत उठयतलो. ती सोमेस्त देवालागची खुद्द शिकतेली म्हणून प्रवादेनच बरोवन गेला. बापाक कान दिवन ताचे तावणूच शिकता तो हरी एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणीय देखला म्हण न्ही. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें तरी ते मरून पावले. पूण सरकार तावन देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवच तो सर्गीन तावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. देवाचे उतर हे. क्रिस्ततेय मोगाच्या भावानो भयणीनो दुखेस कुटुंबादारांनो, मरण सभा संगती आमकां सावाला येता. आवरा वरवीं सभासन मौरान पावले. आमी जाणां वायनाड चिंतनांतले घडये सभा जनांची मौरना थंयसर जाली.
थोड्या जाणांची मोडी आनीक मेळोंक ना रडणेरुदान आरंभले तरी देवाची मांडावळ कितें समजूंक एक अवकाश जालो आज आमच्या भयणीच्या मरणाच्या दिसा आमी हांगासर आसा ब्रिजीत बाय ह्या संवसाराच्या पयल्या वेळार सोम्याच्या सांगातपणांत ची येयली आनी आज आमी तिचो उगडास करता आसतना तिणें दिल्ले जिवीत जियेली रीत दिल्लो मोग आनी दिल्लो भावार्थ उगडासा करता आसतना ती एक सोम्या सांगात आसच्याक प्रयत्न केले व्यक्ती म्हणून नायच्या देवाच्या उतरान आमकां हें सांगता देवाचें उतर आमकां हर एकल्यान देवा सांगाता जियेवंक ताच्या पयणार सांगात पोवन दिवंक आमकां आपोवणें आमकां मेळटा आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता एलिया प्रवादी देवा सांगाता जियेलो देवाचें उतर परगट केलो आनी निमाणें ताका निरासपण ताका भोगलें आनी तो आपूण मरोंक तयार म्हणून तयार करशाक तो वेता आज गेल्या त्या वाचपान आमी आयकता कशें एलिया प्रवादी थंयसर बाल आनी निसा देवाक पातयेन आसल्या त्या गांवांत इस्रायल गांवांत एलिया प्रवादी बाल देवाच्या विरोध केले आहाब आनी जेसेबल राणी थंयसर एलिया प्रवादीक नाश धांवडयता खातीर तुमच्या भुरग्यांनी नातरांनी खूब मोठे दिसा
समचे तेचे निमाणे ताचे जिवी जावन नासले तर त्या आमच्या बहिणीक तसो सोमी जेजू क्रिस्त सांस राखून दी दुखेसकूट म्हाक उणें कोण वळखूंक कृपा दिवन ह्या पवित्र मिसा वेळार आमी मागया. त्रिएक देवातेयम स्वभावाक आमी उसारुया. सत्मंता देवा सर्वपददार बापा सगळ्या तितून विचार असणारा
आनी जो क्रिस्ता ताचे इतिहास सुद्धा आमच्या समयान आमकां जावन जल्मलो ताका खुसा सोदलो तो आमी ताका आनी पेटिलो तो आमी आमकां देवलो तिसऱ्या दिसा आमकां परतून जिवन जालो सर्गाक सोदलो ही जाणची निगरांची निश्चित करून येतलो सतमंता पवित्रात्म्या कतले बोविसरी भक्तांचे एकता भक्तांचे बक्षणे पुढीचे जीवन कोण ससनाचे जिवीत आमी बाबताची प्रार्थना देव आमचो मोगाळ बाप आमकां साय कितें तो दिता बाबातान मोगान मागले आमकां तो फावो करता तर असल्या बाबातान आमचे मागणी देवाक भेटून दिवया मोगाळा बापा भवार्थाची शिकवण संवसाराक प्रगट करची जबाबदारी घेतल्या पापा साहेबाचेर बिस्पांचेर येजाकांचेर तशेंच धार्मीक भावा भयणींचेर तुजी आशिर्वाद घाल आनी तांकां सुवार्ता प्रगट करची उदार व्यक्ती कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी लोकांची सेवा करून तांकां लाभिल्लो अवकाश बऱ्यान वापरून निस्वार्थीपणी लोकांची आनी राष्ट्राची उदरगते खातीर वावरूंक आनी बरी योजना रूपीत करूंक तांचे थंय उदार मांडरस म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक समेस्त पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक कृपा दी उदार मनान तांची सेवा करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दाक्तेरांक नर्सांक आनी हेरांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आयक आयच्या दिसा देवादीन जाल्ल्या ब्रिजीत डिसोजा हिच्या आत्म्याक सर्वेस्पर देव शांती फावो करून दी म्हूण मागया बाबा आमचे मागणे आयक युवा जनांचो आयतार आज आमी संभ्रमतना आमच्या समेस्त युवा जनांक तुका समर्पिता समेस्त युवा जनांनी तुजे कुशे प्रमाणे जियेशे कर तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी येवकारिस्ताच्या बळान उदार मनाची आनी काळजाची जावं तशेंच तुजे उदारपण हेरांक वणची व्यक्ती जायशें आमा सर्वांचेर भरपूर आशिर्वादा घाल म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर आमी हात जोडयान दोळे दाखोवन आमचे जिवीत सोम्या भेटयत आसतना विभिन्न रितीन कश्ट नासच्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागया विविध गांवांत हांव हांगासर भयंकर आयल्या आमच्या भयणां खातीर मागया आस्पत्रेंत आश्रमांत विविध कडेन आसच्या पिडेस्त भावा भयणी खातीर किमान आमच्या भयणीच्या आत्म्या खातीर मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा हे आमची खालती मागणी स्वीकार कर आमी एक दीस तुज्या सांगाताची येवंक बरी थारे करूंक आमकां जाय कृपा दी हे मागता आमच्या पुता जेसूचे नांवी Good
तुमच्या भावानी बहिणी मुछान तुमचे बलिदान सरस्वती देवाक मानतात असले सांग दे म्हण मागात सर्वेस्परांच्या बापा आम्ही तुका भेटोवंक चिंतेनी तुजे काकुतींतून आमच्या हातान घालताय तुजे पदविंती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रशंसान आमच्या हातान ती देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं आमची गरजा उबारुया सर्वेस्परांच्या देवा देवासुशा सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्ववेदराणी शासनांच्या देवा सर्व काळ्याने सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोन्या परवे आम्ही तुका दिन वाचून पावो हो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझे सोब्या मेची येता भोवतानी आसा आणि ह्या संवसारान आसता आसतना नाही तुजो मोग आमी भोगता बघा शासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुझ्या पवित्रज्ञा वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जीवन केलोय ताच्या पुन्हा जिवणपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रज्ञाक आमी घेतला देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्को सुगूट भोगूंक आमी बरवशान रावतल्या त्या पासून आतां देवता बराबर तुझ्या जपाचे पदवेची दिनवाशी काळसा आमी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रज्ञा धाडून कितेंनी पवित्र करूं मागता सांदी आमकां आमच्या सम्याचे तूं क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसुवेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोकलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हण हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पणचे तेसपर्यंतच्या वांसतस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिले आनी म्हण तुम्ही समेस्त घेया आनी आनीतले पेया हे म्हज्या रगताची कास नव्या सासणे खारराचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारतले हे म्हज्या उदासा करात Pavartas gutul pergetuya
जेजूच्या मरणाचो आनी पुण्याच्या वणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवित सोडून सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडन रग सेवतेला आमी मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रते मागता. सर्वेस्पराक्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उड्डास कर आनी फ्रांसीस आमचे बगन बापा, पिटर पावलचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या सकरणी ब्रिजेतली सोजची काकोड कर. तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावन. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इस्ताक ती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसरेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव फार मुरये देवाचे माये संगती भाग्यवान तुलसे भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवलेन त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां बांदू दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Gesù vorbi, Dios Gesù sangata, Dios Gesù tăi, Povitratnacha ekpona, Sarvotvedar Bapa, Sarvandhanani Vaibhatuka, Sasnacha Sasna. सोम्यान आमकां हर एका वेळार मागोवंक आमकां शिकयलें आसता. आमचे मागणे समेस्तांच्या गरजा खातीर मागूंक सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळीक पडूं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दयाच्या जिवितांचो वस्ताय आमकां दी. सर्गेचें बाप आनी आमच्या सुगंधराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशान अत्रेक केले आमकां तुदार काप करती. सरपातकांची सुटय आनी सरा कांद्यांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परम तिका शांतीन एकवटां सांबाळ. तुजी येतराज चलयताय सासणाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदांकां तुमचे सुवाय आसूं. माया मोगस गुरचां एकामेका शांती दियात. जेजू क्रिस्त आमा सुमेस्तां पणाचे वणपण बासयलें. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती ह्या शेळीच्या जन्माक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी.
Pratuja Mogal Papa, तुम्ही संस्कार ख्रिस्त प्रसाद आम्ही आता घेतला ताचे आमकां तारा मेळो आनी तुज्या सततच्या घुसवडा आमी तिरायची येवं आमची बहीण तुज्या संगताची येत आसतना मोगांची येयली त्याच बरोबर तुज्या रासान तिका फावो कर ह्या मागता आमच्या सोन्या जेजूचे नांवी सर्वस्व तुमचे सोबे आसूं पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचा आपला आशीर्वाद घालो बसा मगचिनो देवादेन ब्रिजित जिसुजाक श्रीतांतलेचे पुत्र उलो मुखार आमची बहीण शैला डिसोजा शैला टीचर तिने मुखार येवन आमच्या बहिणी श्रीतांजली पुत्रा वयल्याची मागून विनंती करता
जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचे जीव आसा. हांवच तो जगीत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनात जियेतलो. पवित्र पुस्तकांत सांजवंच्या वाजेलान आमकां वाचूंक मेळटा ह्या उतरा प्रकार आमच्या भयणीक ससनीक जिवेत मेळटा म्हळ्यार बरोवशान आमी आदेस मागोवंक संगता जमल्या. मनेस्तीन ब्रिजीत फेरावो, देवादीन जोसेफ डिसोजा आनी देवादीन जेल्पिन डिसोजा हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी धूव जावन गाळीगुड्डे म्हणल्या कडेन जल्मली. तिच्या ल्हानपणांत ती तिच्या आबामायच्या घरा म्हळ्यार मुडिकू थंयसर वाडली. तिका मेच्या 2 तारखेर 1977 इसवेन मनेस इनास फेरावो लागीं लग्न जालें. तांच्या लग्न जिविताचे फळ जावन तांकां तेगां भुरगीं देवान फावो केल्या. आपल्या भुरग्यांक तिणें वावरतान वागयला, तांचे पालन पोशण केलां आनी तांकां बरो फुडार फावो करचे पसत तिणें 12 वर्सां स्वर्गावान फावो केला. तिच्या तेगा भुरग्यांक काजार करून नात्रांत वचचे बादी तिका देवान फावो केला. तिच्या कश्ट जिवितांत तिणें देवाचो मोग सांडूंक ना. पिरगजेन, वाड्यान आनी संघ संस्थांनी तिणें दिल्ली सेवा विशेश जावन आसा. स्त्री संघटनाची क्रियाळ सांदो जावन तिणें मस्त वाव केला. तिच्या वावरती जिणे वरवीं हेरांक बरी देख तिणें दिल्या. ती आस्पत्रेक दाखल जावच्या निमाण्या घडये समेत तिका मिसाचें बलिदान फावो जालां. तिचे विशयान सांगचे तर ती सर्वांक मोगाळ, सर्वां कडेन मोगान उलोवचें. ल्हाना आनी व्हडा कडेन केदाळाकय मेळ्ळ्यार ती उलयता. खंयच्याय विशयान तर ती तफावत करिनासली. पिरगजेन, वड्यान प्रत्येक जावन काजारा संदर्भी भोवयो आनी वेस गांवच्यान फामाद जावन आसली. ती आसल्यार कार्याची सोबाय चडटा म्हळ्यार दुबावना. ती एक बरी रांदपीण जावन आसा. ही पिरगज हांगा स्थापन जावच्या पयलें हप्त्या हांगा श्रमदान जाताना तरी एक फावटी तिणें रांदपाचें काम केलां. तरी एका कार्यावेळार रांदपाक तिणें दिल्लो कुमोक विशेश जावन आसा. तरी एका कार्यावेळार तिचें मेतरपण आसलेंच. अशें सबार देण्यांनी नटली ब्रिजीत फेरावोची निर्जीव कोड आमचे मदें आसा. तिणें नेणारपणान केल्ली 4 पदकां सर्वस्फोट देव तिका बक्षितलो आनी ससनाच्या जिवितांत आपणा सांगता वांटली करतलो म्हणल्यार तीर गवरतान कुटुंबा तर्फे ही मोगाची श्रद्धांजली अर्पिता. ती आस्पत्रेंत आसतना तिची सेवा केल्ल्या सर्वांचो, तिका बरी चिकित्सा दिल्या डॉक्टरांचो, नर्सांचो, तिच्या भलायके पसत मागल्या आमच्या विगार बापांचो, सर याजक बाबांचो, धर्म भयणींचो, सैर्या धैर्यांचो, पिरगजगारांचो, वाड्यागारांचो, वाड्याच्या गुरकार आनी प्रतिनिधींचो, फोंड काडून साकार दिल्या गुरकार आनी वाड्यागारांचो, हांकां सर्वांक तिचो पोती मनीस इनास फेरावो आनी भुरग्यां तर्फे उपकार आटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन तिचो पोती मनीस इनास फेरावो आनी भुरग्यांक कुटुंबदारांक दूख सोंसचें बळ देव फावो करूं दी आनी तांकां बुजोवन लावून दी म्हूण मागोवन म्हजी आदेशाची उतरां अखेर करता. ससनाचो विशय तिका येसुया आनी निरंतर ತಿರ್ಗಸ್ಕರಾಗಿ ಕಳವಳಿ ಗೆಲುವು ಆಯ್ತರ ಮಿಸವೆಳಾದ ಜುಮತಲಿ ಇಸ್ಮಾಲು 7,461 रुपये उदात्मना दान दिला तुमका स्नेहिस्तान देव बरे करूं. तुम्ही जाणात ह्या सत्रेस्तरा म्हणजे ऑगस्टच्या 15 तारखेर आम्ही मोरयेचे स्वर्गारोहणाचे फेस्त आम्ही आचरण करता आणि भारत मातेच्या स्वातंत्र्य दिवस आम्ही आचरण करता.
त्या दिसाची देवस्तुती स्त्री संघटन चलोवन व्हरता आनी मिसा उपरांत ध्वजारोहण कार्यक्रम कॅथोलीक सभा आनी लायक अपोस्तोलीक आयोग चलोवन व्हरता. ह्या कार्याक तुमी सुमेस्तनी वांटो घेवन सरकार दिवंक विनंती करता. ऑगस्टाची 15 तारीख तुमी जाणात मोरयेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरण करता आनी हो दीस स्वताचो दीस जावन आसा. एकल्याक आमी मिसाक हजर जावन आमकां कायदो आसा. त्या दिसा सकाळी 7 वरांचेर फेस्ताचे संभ्रमीक मीस आसतले आनी मिसा उपरांत ध्वजारोहण कार्यक्रम आसतले आनी उपरांत कॅथोलीक सभा आनी तशेंच लायक अपोस्तोलीक आयोगान कार्यक्रम आसतले आनी 9 वरार आमच्या सिस्टांनी चलोवच्या विद्या ज्योती किंडर गार्डन इस्कॉलांत ध्वजारोहण कार्य आसतलें. येवच्या आयतारा पयल्या दिसा उपरांत किरगज कवडीक परिशदेची जमत आसतली. सर सांगणी ह्या जमते खातीर जावंक विनंती करता. विशय प्रमुख जावन मोंतेसोरीचें फेस्त आनी आमच्या भुरग्याचे कृषे विशीं तशेंच भुरग्याच्या व्हडल्या फेस्ता विशीं प्रत्येक जावन विशय समालोचन करूंक आसतले. आमच्या देवादीन भयणीक ब्रिजीट डिसूजाक आमी सस्नाचो विशय मागता. आमचे फिरगजेची मालगडी भयण आमच्या गांवचे अंतर्या म्हणटा आसतना आमकां दूख भोगता तरी आमचे बरोवस जावन आसा ती देवा सवे तिचो आत्मो जियेता म्हणून आमी भावतान पातयता आनी तिका आमची सगळी फिरगज तिका आतां आमी शेलाबायन श्रद्धांजली तिका पाठयली आसता. आमी तिच्या आत्म्या पासून मागया सर्वेश्वर देव तिका अमर सुख संतोष ताच्या सांगता सस्नाक ताका भोगचे भाग तिका भाव करून म्हणून आमी मागया. उबी रावया. आमच्या भयणीक क्रिस्ताचे शांतीदंत दिल्याक लेख बाबार्थान आनी सस्नाच्या जिविताच्या भरवशान आमच्या भोवमंगाळ आनी काकोदर बापाच्या आदीन करुया आनी आमच्या मागणेचो आदार तिका आमी दिवया. पवित्र स्थानांतली देवाचो दूत ही जाली. सगळ्यांच्या जेवणाक कितले पोटी तातूंची जावन आसली ती आतां सगळी देवाच्या भुरग्याच्या जेवणाक बसून आनी भक्तां बराबर सासणीक बासून दायची जावन आनी आमचे पसत सर्वेश्वरा लागीं तिचे पसत आमी सर्वेश्वरा लागीं मागया. क्रिस्त आमचें जिवीत महिमेन दिसीक पडटा तेन्ना आतां रडटल्यांक आमकां आमच्या भयणी बराबर तिका भेटोवंक आमकां फावो जावन. देवाच्या लागीं वताना
अशी तुझ्या उदार मनाची आणि क्रिस्त भक्ताची एकवटाची पुन्हा आमकां दिली ते गुण आमी तुका धन्यवाद आसता सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थना तुका मागून घे तुझे साथनी सगळींची दारां उगड आणि आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती बापाच्या उतरांनी ताका बुजोवन दिवशी कर अशें क्रिस्त सगळे पावन तुझे संगता आणि आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळजी घेवं क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं देवादेन तुझी शुद्ध चरणाक सत्य दिसाचे मीस किंवा त्यातलं सन्माना म्हणजे सर्वाला दिसा सकाळी 9:30 वरांचेर दवरला तुमकां सुनेस्ता ह्या दिसा मातर्फे मोगाचे आपणे आसा कोणाकी जर तर मोगाचे दीस जावंक आसा तर तुमी मोदल्यान येवचें आनी उठान सुद्दां खुशीच्यान तुमी तेचे कोणाय येवन दीस जालो नंतर तुमकां कार्याचें संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका
करिताना तरी अनातूनय माका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय माका कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका सांडीत गी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका
कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका ಇಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವಾತ ದಿಶಿನ ಸಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ हां दिसान ते काय दिसान स्लेव दिसान 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 हां दिसान दिसान स्लेव यांग कॅमेरा दिसान कॅमेरा बट हां एक मिनिट इल्ले एक्चुअली हां ओके इल्ले दिसान हां ते नाही असं
माईक प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस कोणांत विषय घेऊन तुझेर विश्वास दवरतले कोण तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निकपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे ह्या कोणांत तुझ्या सकाळीक शांत विषय मेळो तूं आमचे पुनर्जिवंतपणाने जिवीत देखून तिका पुनर्जिवंत करतास तिच्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बघूंक तिका पावय तू जियेताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवाना पयलो देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सोम्याच्या हातीन आमी करूया सोमी आपले शांतीन तिका वेंगू आनी मान्य दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करू आमच्या बहिणी पसोवतू आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपणाने जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेत आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या पोंडात रडलोय सोम्या आमचे दुखा पुसून काड मेल्यांचे बांद केले आमच्या बहिणीक सासणेक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयले आमच्या बहिणीक तुझ्या रासन खे आमच्या बहिणीक पवित्र स्नानाने नितळ केली आनी पवित्रतेलान तिचेर मोर मारले तुझ्या भगवंताच्या जम्या तिका एकठांय आमच्या बहिणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पसली तिका तुझ्या सर्गींच्या रासान बसय आमच्या बहिणीच्या मरणावर आमी दुखेस जाल्या बाबताच्या बुजवणीन आनी ससणेची विताच्या बरवशान आमकां दी आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पविसा तुझे राज संपय तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संसार जावं आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुपलेल्या मुक्षता तेजे आमची बातकां बघोस आनी आमकां दावे पडूं दिनाका आमकां देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निकेपल्या ह्या तुझ्या सकर्णीक विसलेल्या संगता सर्गीच्या सुखांत वांटोला बाई क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय सर्वीस
देवा तुझे सजी, 「 सा 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 सा
सांगपुनी म्हाका ओळखतो लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी असता शिवाशे सूर्य तरी देवता मोचेर काळखे स्वप्नांतस्को म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा